स्वराच्या मानां गितां गायोन अंगोळा उलथाळत नाव देवाचे उरगोठात तारोन धाकशे सगळ्या पोरसांत पळोवया देवाची कौतिक विस्मितां तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं आनी येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आजच्या दिसाक मिसाची इतिहासां येपरी Caetano Xavier de Bragança hacia Otmia Passot, Carmona de Araújo Otmia Passot, Mariano Isidoro de Souza hacia Otmia Passot, Adelina Fernandes hacia Otmia Passot, Clara de Souza hacia Otmia Passot, Braganza फॅमिलीच्या Otmia Passot, पुरगोतींत आसलेल्या सगळ्या Otmia Passot, गरजेवंत सगळ्या Otmia Passot, Agostinho de Bragança and Magdalene de Souza din Vașnice Mis, Xavier Rodrigues hacia Otmia Passot, Anton Rodrigues hacia Otmia Passot, Santan Fernandes hacia Otmia Passot, Garcia Lopes hacia Bore Bolaike Passot, Miguel Araújo Caldeira hacia Otmia Passot, Maria Doris Fernandes hacia Otmia Passot, John Caldeira hacia Otmia Passot, Telma Caldeira hacia Otmia Passot, Bruno Fernandes, Francis Fernandes hacia Otmia Passot, Brazina Fernandes hacia Otmia Passot, 40 Almina Road, Soglia Otmia Passot, Lavita Pegado hacia Otmia Passot. आणि तेच भाशेन आजच्या दिसाचे इतिहासांव रोजी अंतांव दिन वाचनेचे मीस हे सगळे इतिहासां बरोबर आमी आमची इतिहासां आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मुखार भाव भयणीनो आज देव आमकां जण एकल्याक उदार मनाची उदार काळजाची जावंक आपयता देव आमचे सगळे उदार जालो आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणी खातीर देवान आमकां दिलो आनी तेच भाशेन आमी दुसऱ्या सगळे उदार जावंक उदार मनाची काळजाची जावंक आयच्या दिसाक आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता जाल्यार आमी जायते फावटी दुसऱ्या सगळे उदार जावंक विसरल्या आपलेपणान बोलल्या गर्वान बोलल्या आनी हे भाशेन दुसऱ्या सगळे उदार जावंक विसरल्या जायत हे सगळ्या गोडितांचो उगडास करून पातकी म्हणून वळखून घेवन देवाचे काकलुटीक आमी उलो मारूया खारसांतान दूख धरून म्हणुया पातकी सरपदर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांचे तोंतणां विचारून वायट दारून सोडून हांवें जाय तुमकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध हे पासत बेग्यो सदां चौकार मेरेन सगल्यांक दिता भाव भयणीनो म्हज्या आमच्या सरस्पराधरा लागीं गुन्यांतून करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदा देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकलूट कर क्रिस्ता काकलूट कर सोम्या काकलूट कर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सरपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका वाचता आमी तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या एकल्याच पुता आमचे देवाचे चेले तूं संवसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर
बापाच्या उजार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घ्या कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती ह्या बापाचे भोयमे येशू क्रिस्ता आपलाच तो ईश्वर आपलाच तो परमेश्वर आमेन. मोगाले इश्टानो म्हजी एक विनंती मिसाच्या वक्ताक कितें च्यूम गम बी मागता तुमच्या लागीं खावनाता कोणी चॉकलेट बी खाता जाल्यार मिसाक आमी वॅल्यू दिवंक जाय. ह्या वक्तार चॉकलेट्यो च्यूम गम इगोर्जेन येवन खावचे न्हय इगोर्जेन येवन कोणूय खाता जाल्यार उपकार करून मागता खायना जावन. प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमच्या वेली सगळीं विघ्नां पयस कर अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इलिजा उठलो आनी जाफरांत शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा जोळोव एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदोणांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगतां, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोळोव एकठांय करतां, आनी त्या उपरांत आमी मरतल्यो. इलिजान म्हणलें, भियेनाका, तुवें सांगलाय तशें वचून कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता. आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्पोरान पावस धाडी पोरयान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती ओस्तोरी गेली आनी इलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवलीं. इलिजा उदेशीं सर्वेस्पोरान सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच खोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांचीं पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्नान खऱ्या पवित्र स्नानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्नानांत जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्र स्नानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपलें न्हय रगत घेवन पवित्र स्नानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो यत्न करून पातक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशे मनीस एक फावट मरता आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा, तशें सोमेस्ताची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच फावटी आपणाचो यत्न केलो आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय पूण ताची वाट पळोवन आसा तांकां तारुणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतोरें. सर्वेस्पराक जय जय. कुशे मोनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडू घालता ते चोत्रायन पळोवन नासलो. आनी सोबार ग्रेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावांत इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक पळोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घातल्यात तितल्या भितर हे दुबळे विधवेन अदीक घाला. तर सगल्यांनी ओगलें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भावा भयणीनो, मदर तेरेसा एक दीस आपलो अणभव असो सांगता. एक दीस खंय ती टावनांतल्यान वेताना एक भिकारी तिचे सरशी आयलो आनी तिका अशें म्हणूंक लागलो, मादर, तुका जाय तो लोक कितें ना कितें दिता. गरीब दुबळ्यांची सेवा करूंक तुका कितें ना कितें दिता. हांवें सोंसलां, चिंतलां तुका कितें तरी दिवंक. आनी तो तिका भिकारी 30 रुपया काडून दिवंक लागलो. मादर थोडोसो वेळ उगीच रावली. ते घेवचें नाका ती चिंतपाक लागली. जरी तर हांवें तें घेतलें, ती आपल्याच मनाक चिंतूंक लागली. घोडये ताका आयच्या दिसाक रातचें जेवंक कांयच ना जातलें. हे 30 रुपया तो म्हाका दिता, घोडये ताका आयच्या दिसाक आयचे राती खावंक कांयच ना जातलें. आनी जरी तर हांवें तें घेवंक ना जाल्यार ताका खूब वायट दिसतलें, ताका दूख जातलें. मादरीन आपले पयशे घेवंक ना. हे 2 प्रस्न तिच्या मनांत घोळटात. हांवें घेतलें जाल्यार ताका घोडये रातचें जेवंक कांयच ना जातलें. आनी दुसरे वाटेन हांवें
ना घेतले जाल्यार आमी घेवंक ना जाल्यार ताका वायट दिसतले, ताका काळजान दूख जातली. मोगा इश्टानो, तुमकां कितें दिसता मदर तेरेसान कितें केलें? ते पयशे घेतले काय? पळय मोगान भाव भयणीनो, मदर तेरेसान ते पयशे घेतले आनी जेन्ना ती ते पयशे घेता ती पळयता ह्या मनशाच्या भिकाऱ्याच्या तोंडार इतलो उजवाड आसलो, इतलो तो खुशाल आसलो. मादरीन आपले पयशे घेतले म्हणून आनी ताणें कितें तरी दुसऱ्यांक पासत केलें म्हणून. भिकारी करो तो, गरीब करो तो, पूण आपले 30 रुपया काडून तो मादरीक दिता हेरा दुसऱ्या गरीबाची सेवा करूंक. आनी मादर मागीर म्हणटा, हे मनशान दिसभर ओतान बसोन हे 30 रुपया ताणें एकठांय केलोले. ताका जेवंक जाय आसले रातचे हे 30 रुपयान कितें तरी खावंक जाय आसलें ताका, पूण तो आपल्याक विसरता. दुसऱ्या सोबे तो उद्धार जाता आनी व्हड सॅक्रिफीस करून तो दुसऱ्या पासत कितें तरी करता. मोगाळ इश्टानो, आयच्या वाचपांनी आमी असलें कितें आयकलां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन एलिजा प्रवादी एक विधवा वस्तुरेशी वेता, ती गरीब आसली. त्या दिसांनी उदक नासोन ड्रॉट जाल्ले थंयसर लोक तानून मोडटालो आनी हो एलिजा प्रवादी हे वस्तुरेशी वेता आनी आपल्याक थोडेशें उदीक मागता. आनी ही वस्तोरी भितर वेता तेन्ना तो सांगता आपल्याक कितेंय तरी खावंक दी म्हणून. आनी तिचे लागीं कितें आसलें मोगाळ इश्टानो? आयचे पयले वाचप आमी तर आयकलां जाल्यार तिचे लागीं फकत थोडेशें पीठ आसलें, तोंडांत थोडेशें पीठ आसलें आनी बाटलेंत थोडेशें तेल आसलें. आनी हे पिठान ती आनी तिचो चेडो, तिचो पूत रातचे निमाणें जेवण ती जेवंक वताली. त्या उपरांत ताचे लागीं कांयच आसचें नासलें. हें तांचें निमाणें जेवण जातलें आसलें. पूण हो एक अणवळखी मनीस थंयसर येता आनी ती ताका रांदता आनी ती बरोबर जेवतात. आनी व्हडले मिलाग्र कशी मोगाळ बाब भयणीनो, तिका एक इनाम कसो फावो जाता. तिचे तोंडांतलें पीठ कधीच काबार जायना, तिचे बाटलेचें तेल कधीच काबार जायना. आनी देव ही व्हडली मिलाग्र कोत्ता त्याच्या उदारपणाक लागून. सदांच ती जेवतात, खातात. हे भाशेन आमी पळयता देव आमकां जाय तितले आमी जेन्ना चिंतिना तरी आसतना देव आमकां जाय तितले आमकां देव दिता. दुसरें म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत असलेच कितें आमी आयकलां. जेजू आनीक एक विधवाची खबर आमकां सांगता. जेजू आनी ताचे शिश देव मंदिरांत बसलोले. थंयसर 2 पेट आसली, डोनेशन बॉक्स आसले आनी जायतो लोक ह्या डोनेशन बॉक्सांत पयशे घालतालो. शिश आनी जेजू हे पळयताले आनी तांणी फकत कॉयन्स घालूंक जाय आसले. रुपये घालूंक फावनासले. ते 2 पेटींत फकत कॉयन्स. जायतो लोक जायते घालतालो. तांचे सगळे जायते आसलोले ते घालताले. पूण ही विधवा येता आनी फकत 2 नाणे घालता. 2 शिसांक आनी जेजू कशें कळटा तिणें 2 नाणे घातल्या म्हणून? जेन्ना लोक ते पेटींत पयशे घालतालो आवाज जातालो. जरी तर मोठे पयशे घातले जाल्यार चड आवाज जातालो. आनी जरी तर थोडे सिंपल नाणे घातले जाल्यार टिन टिन जाताले. फुडें ते जेन्ना तिणें पयशे घातले असो आवाज जालो टिन टिन. आनीक तांकां कळलें फकत तिणें हे 2 नाणे घातले. आनी जेजू तिका सोबे माजार वाखाणटा. सोबे माजार म्हणटा हे बायलेन, हे विधवान
आपल्या लागी असले सगळे घातले. तिका रातचे जेवंक जाय असले 1-2 नाण्यांनी आपले पोट बोच्चे असले, पण ती आपल्याकूच विसरता. आपले असले नासले सगळे दुसऱ्या खातीर ती भेटवयता. हे भाशेन मोगाळ भाबडीनो, हे 2 विधवा वस्तुरी आमकां एक उदाहरण कशें जाता. दुसऱ्या सोबे आमी उदार जाऊ. लोक जायते घालतालो, तांचे लागीं जायते आसले. 100 रुपया असल्यार तांकां ताणी 50 रुपया घातले, तांकां कांयच उणें जावंक नासलें, कित्याक तांचे लागीं आनीक असलें. पूण ही बायले लागीं आनीक कांयच नासलें, सगळें असलें नासलें ती ते 2 पेटीन घालता. मुखार बाबडनो हे दोनूय वस्तू रे आमकां आनी तो भिकारी आमकां आयज एक उदाहरण दिता. आमी दुसऱ्या पासत हुस्को दाखोवंक जायते पावटी आमी आमचे थोडे आमकां दवरून दुसऱ्यांचो उगडास करता. पूण आयज देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, आमी दुसऱ्याचो उगडास करूंक, कितें तरी फूल ना पाकळे दिवन दुसऱ्यांक आदार करूंक. देव आमचे सगळे उदार जालो. जेजून आमच्या पासत आख्खे आपले जिवीत भेटवयले. पूण जायते पावटी आमी आख्खे आमचे जिवीत आमचे लागीं आसा ते आमी दुसऱ्यांक दिवंक विसरता, आपल्यापणाक लागून, गर्वाक लागून. पूण आयच्या दिसाक कितें भाशेन आमी मागुया, उदारपणाचो गूण आमी आपणावंक, दुसऱ्या सोबे कितें भाशेन उदार जावंक, ल्हान ल्हान सॅक्रिफायस करून, आपल्याकूच उणें करून दुसऱ्याचो उगडास करूंक आयच्या मिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचे भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. स्वतमानता देवाक, सर्वदेदा देवा सगळ्यां पृथ्वीच्या रुसारात सगळ्याच पुताक आमच्या सुर्या तो पवित्र आत्म्यावर देव सभा अकवाद मरे तांक जल्मलो, पोंसला ताका ताणें कोसले, ताका खुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका विकलो, तो मेल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जीवन जालो. सर्वपती देव बापाचे तांचे मेल्याची कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्ताचो एकता अकराचे मोक्ष पुढचे जीवन सासांचे जिवीत. आमेन. बसूया. आईच्या दिसा खुशाल मनात आत्ता भेटून सोबीत फुलां स्वीकार करून मागता माना जोडूय तांकां कांयच ना मोळां तशींच भेटून सोदता फळां भोवून हाडल्या शेतां मोळां मांडून घे म्हूण मागता बाळां भिकार कर म्हूण आमची मोळां आयच्या दिसा खुशाल मनात स्वीकार करून मागता माना जोडूय तांकां कांयच ना मोळां आयच्या दिसा खुशाल मनात. म्हज्या बाबा भणीनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान चोर पदवीदार देव बापाक म्हणटा तसले सावमड मागात. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानात तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी.
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सस्नाच्या देवा, सोर काळी आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवार मारीत हांवें जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार उल्हासाच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कश्ट मरण सोंसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट पर घट या. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरता. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, डॅक्लेन आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ती आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. क्रिस्त भाशेन आयच्या दिसाक जी देसां भेटयलां ताचे पासत आमी मागता. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती बागेन झुजेत सपोती बागेन धर्मदुतां आनी चोर काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नांक. आमच्या सोरबंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राय समकाय येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तान्नेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून हे जिवितात सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे आमकां शांती. हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळी सुभागी. Gesù soe ami soglie akmya borvi ami soglie Bappa mukharami Gesù amco warloba ami soglie tatso bapui amco ba ami soglie tatso atmo amco Ami soglie Ami soglie Ami soglie
Manusia jengkang Iplolo rupa Tane warde bukelian Tium liwentanelian Tatso maimo mitmer na shilo Tatso maimo mitmer na shilo Tatso maimo mitmer na shilo Tatso mo mitmer na shilo Lan voljan durbol grestan Sangat Indonesia zakran Ekas jonang bosoi Sogling burgin dewachi Tatso maimo mitmer na shilo Tatso maimo mitmer na shilo Tatso maimo mitmer na shilo Tatso mo mitmer na shilo Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sawi Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sawi Moto borlaso Tuđe ruc papijeka Dusman vero kata tegna Watai maka Taroka Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Bob matan tu jalawan Tuje kantin ge maka Awoi soshi aplia taknya Palwang taplia Eka Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri प्रार्थना
कोणवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला ते सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर थोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या कळसांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. येता त्या सोनवारा दीस मेरसेक गांवांतली बाबा भयणां आपली परब मनयतात आनी हे मीस जातले 13 तारखेर सोनवारा दीस उडेसांक. तेच भाशेन येता ते आयतार म्हयन्याचो दुसरो आयतार आनी होलरुडांत आमचे चॅप्लन्सीचे मीस जाता आनी येता ते आयताराक जातले 3 वरांचेर. आनी बरसभर ह्या मिसार बाणावलेची आमची बाबा भयणां आपली परब मनयतात. जाल्यार मागता तुमचे लागीं हे चॅप्लन्सीच्या मिसांत तुमी वांटो घेवंक. येताच्या आयताराक 3 वरांचेर. ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमी आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करतात. मागता तुमचे लागीं तुमच्या मेल्ल्यां पासत मिसां दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी दिवंक जाता. सर्वेस्पो तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचूं याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरें करूं. Arca,